नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम आसा कविता फुल्लेली काणी आनी आयचे हे कार्यक्रमांतू हांव घेवन आयल्या कविता नीलांजन लावया. वय हे कविता हांव बरोवन सुमार 17 वर्सां जाली. तितली करार वाक्य जावन 17 वर्स म्हूण हांव इतिहास सांगता म्हळ्यार मंगळूरचे GSB महिला वृंदाचे रुप्या उत्सव म्हळ्यार रजत महोत्सवा संदर्भारी हांवें हे नीलांजन लावया म्हणलेली कविता बरयलेले. GSB महिला वृंद सुमार आतां म्हळ्यार 25 वयरी 17 वर्सां जाल्ले ते संस्थेक. तो संस्थो स्थापन केल्लेले श्रीमती मालती यू कामत तांणी आतां नांची. 25 वर्स जातना तांणी एक नीलांजन म्हणलेले एक स्मरण संचिका ते संस्थेचे तर्फेन आनी ताजे रुप्याळे उत्सवा वेळारी ते मोकळी करचे खातीर ते एक नीलांजन म्हणलेली एक स्मरण संचिकाय भायर काडूंक तांणी येवजन केल्लेलें. आनी हांव आनी आनेकली दिवंगत श्रीमती संध्या शेवगोर आमी दोग संपादकत्वारी आमगेले संपादकत्वारी ते नीलांजन म्हणलेलें एक स्मरण संचिका भायर हाडलेलें. आनी GSB महिला वृंद ते संस्थो इते खातीर तांणी बांदलो म्हळ्यार स्थापन केलो म्हळ्यार प्रती घरांतू एक सामरस्य जावका, परस्पर कुटुंबेच सदस्यां मध्य प्रीती विश्वास वाडोवका, चेली चेडवांक सोयरीक सोदूंक एक अनुकूल जावका आनी घरांत आशिल्ले मालगड मनशाले पुराय एक पळवण लायकून पळोवन घेवंक तसले एक माहिती ज्ञान तसले सदस्यांक दिवका असले पुरा चांग विचार घेवन तांणी तो संस्थो बांदिलो. आनी तांगेन ते संस्थेचे एक एम्ब्लेम तुळशी काट्टो. तुळशी काट्टो म्हळ्यार आमगेले एक GSB सनातन एक संप्रदायाचे एक प्रतीक म्हूण म्हणत. आनी ते आमगेले सनातन परंपरागत एक संस्कृती राखून व्हरचे दिशेनय तांगेले प्रयत्न जारी आशिल्ले. तेतून हे पूर विचार घेवन ते स्मरण संचिका आमी रूपण केल्लेले. आनी 2 दिसाचे कार्यक्रम बोशा 2027 इसवींतू जनवरी म्हयन्यांतू बारी विजृंभणेरी मंगळूरांतू चल्लेले. त्या वेळारी ते नीलांजन म्हणलेले स्मरण संचिका मोकळीक जाल्ले मान्य मुख्यमंत्री श्री देशपांडे RV देशपांडे हांगेले हातान ते बिडगड जाल्लेले. आनी श्रीमती मोहिनी D पै आनी मुखेल सोयरी जावन परत ते कार्यक्रमाक आयिल्लीची. आनी त्या संदर्भारी दिव उलयतना सांगूक एक पद जावका म्हूण सांगून अर्थांतू अंतरलेली आमगेले कोंकणीचे ख्यात संगीतगार्ती श्रीमती वसंती R नायक हांणी सांगून हे पद ही कविता हांव बरयलेलें. आनी ताका तांणी राग संयोजन करून ते रुप्याळे उत्सवा संदर्भारी सुमार 25 जन बायल मनशांक घाम घेवन तांणी ते पद सांगयलेलें चलायसून दिले. ते कार्यक्रम भारी चंद जालोलो. तशी त्या संदर्भा खातीर हांव बरयलेलें ते नीलांजन लावया म्हणलेलें हे पद कविता म्हाका आजी तुमचे मुखार प्रस्तूत कोरया म्हणून मना आयलें. इते म्हळ्यार काल मात्र आमी संवसार पाडवो आमी युगादी म्हणटाची तो आमी आचरण केला. नवीची आतां संवत्सर आरंभ जाला चैत्र मासू. तशें आसतना
आमी मनांतू चांग विचार दवरून घेवन आमगेले दिसू वरस आरंभ कोरका आनी आमगेले कुटुंबाचे बदल आमगेली एक बद्धता आमगेली जबाबदारी कसले म्हणल्यार आमी अर्थ कोन्न घेवन परस्पर प्रीती विश्वास दिवन घेवन घराचे सदस्यां वटू आमी चाल चलन आमगेले आसूं का तांकां आमी मार्गदर्शन दिवं का म्हणल्यार एक आशयान ही कविता त्या संदर्भारी बरयलेली. नीलांजन लावया. नीलांजन लावया आमी नीलांजन लावया, एक वत्तीन लाखो लाख नीलांजन लावया आमी नीलांजन लावया. देवू धर्मू आनी गुरुवर्याले आठवण आमी कोरया, सदा नमन तांकां कोरया. चेरडू बाळ आनी म्हालगड मनशाले पळवण आमी कोरया, तांकां मोगू आमी दिवया. घर घरांतू आमी प्रीती विश्वासाचे बंधन बांदुया, आमी सहनशील जावया. कोंकणी जनपद भव्य संस्कृतीचे राखवण आमी कोरया आनी मुखार सुनू ते व्हरया. कोडसाणी आनी गोडसाणी दोन्ही भरसून समरस हाडया, आमी एकमेळीन गावया. नीलांजन लावया आमी नीलांजन लावया. वय नीलांजन लावचे म्हळ्यार तुळशी काट्टो म्हूण सांगले वे GSB महिला वृंदाचे तांगेले एम्ब्लेम तुळशी काट्टो. तुळशी काट्टल्याक आमी नित्य सांजे देवा मुखार दिव जळयतरी तुळशी काट्ट्याकय एक हाण नीलांजन दवरचे क्रम आसा. ते भंय सेरसून घेवन हें नीलांजन म्हळ्यार एक शब्द ते स्मरण संचिकेकय आयले. तशी ते नीलांजन कशें आसता म्हळ्यार एक वत्तीन परत लाखो लाख नीलांजन लावचेशी. आतां महिला वृंदांतू मस्त ताजी सदस्य येताची, बायल मनशां येताची, थंय कोणगी एकली एक चांग विचार सांगता कुटुंबाचे बरेपणाचे, परस्पर सदस्यांगेली एकमेळीचे खंयचीय एक चांग विचारो नातल्यार कसले एक वैद्यकीय जाल्ली एक माहिती अशा पुरो नातल्यार आनी कसले एक साहित्यीक नातल्यार संगीता संबंध पाविले नातल्यार एक आध्यात्मिक विचार अशा पुरो असले थंय तांगेले म्हयन्याचे एक आंतू मिटींग आंतू न्हय समावेश आंतू थंय तांणी एकलीन प्रकट केल्यार ताजेन कितलींय जाणांक प्रयोजन जाता, तांणी ताजे उपयोग घेवच्या साध्य जाता. तशी एक वत्तीन लाखो लाख कशी आमी दिव लावन घेवन सगळी घर बरी गांव बरी उजवाड करूं साध्य जातगी. तशीच महिला वृंदांतू एक बायल मनशेन मनांत आयिल्ले एक चांग विचारा निमित्त बाकी वरलेले पुरा सदस्यांक गेले मनांतू घरांतू चांग वातावरण सृश्टी जावच्याक साध्य जाता. तशी दीपदिंद दीप हच्चा म्हूण म्हणटा आमी, तशीच एक वत्तीन आमी लाखो लाख नीलांजन लावचे कार्य काम आमी कोरका म्हणलेले एक आशय हांगा व्यक्त जाला. देवू धर्मू आनी गुरुवर्याले आठवण आमी कोरया. वय देवाल वयरी आमी केन्नाय एक विश्वासू भक्ती सद सकाळीं उठायले तक्षण देवा आज आमकां तूं उठावचेशी केल्लें, आज एक नवो दीस पळोवचेशी तूं केल्लें म्हणून ताका एक आमी धन्यवाद सांगून घेवन आयचे दीस चंदायर चलायसी म्हूण सांगून आरंभ करून तो दीसभर चंद चलतरी रात्री देवा आयचे दीस चंदायर तूं चलायसिले, कसलेय तोंदरे नाशी, कितले चंद कोनू खावच्या जेवच्या तोंदरे नाशी, मना दुःख दिनाशी, चंद कोन तूं आज चलायसिले म्हूण ताका एक धन्यवाद परत दिवन घेवन दिवस अखेर केल्यार बारी चंदायर आमगेलो आयच्यो दीस चलता सरता. तशी देवू आनी धर्म म्हळ्यार आमगेलो जीवन धर्म तो. दये धर्मद मूलवय्या म्हूण बसवण्णान सांगला. तशी धर्म म्हळ्यार कसलें दुसऱ्याल मना दुःख येनाशी, दुसऱ्याक कसलेंय प्रयोजन जावचेशी, कोणाक आर्तांक अनाथांक तसल्यांक सहाय करच्यो नातल्यार
अशक्त लोक आरोग्य समनतिले नातल्यार प्रायवंत कसल्या चंद कोण आमच्यान साध्य जालेले तितले आमी पळोवचे. तोच एक धर्म. धर्म म्हळ्यार आनी आमी पुरात आयकता तसल धर्म म्हण न्हय, एक लायक जीवन धर्म, मानव धर्म म्हणटाचे तसल धर्म. आनी गुरुवर्याले आमकां कोण मार्गदर्शन दितगी, कोण आमकां ज्ञान दितगी, तसले गुरूंक आमी सदांची आठवण करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आज कसले आज इतलो उल्लोचा साध्य जावचे जाल्यार आमकां आलोचन करूंक साध्य जाता म्हूण जाल्यार कसल्याकय आमकां विद्य शिकयलेले, आमकां ज्ञाना उजवाड दिलेले गुरूचे कारण. त्यातून गुरुवर्यांगेले आमी आठवण सदां करता आनी तांकां नमन करता. हे विचारू घरांतूल बायल मनशांनी तांगेल चेडवांकय शिकून दिवका, तांणी तशी चोलका. तेन्ना घर चंद नंदनवन जाता. असल घरांत वाडील चेडवा केन्नाय तांणी चांग प्रज जाताची, सत्प्रज जाताची, तांणी समाज कंठक केन्नाकय जायनाची. तसल एक पाठू, तसल एक शिकवण घरांत बायल मनशांनी तांगेल चेडवांक दिवका म्हणलेले एक आशय हांगा व्यक्त जाला. तशेंच चेडू बाळ आनी मालगड मनशांनी चेडू बाळ आमगेल चेडवांक आनी तशी मालगड मनशांक प्रायवंतांक आमी तांगेर पळवण करता. म्हळ्यार तांकांच तांगेल काम कोण घेवचें साद्य सन्न चेडवाक तागेल काम कोण घेवचें कळना जायना. तसल चेडवांक आनी प्रायवंतांक माय माव आशा पुरो, आवस बापूस आशा पुरो, न्हय आनी कोणय प्रायवंत आमगेल घरकडे आशा पुरो, तांगेले आमी पळवण करता. लायक कोण तांकां कसले सहाय आमचेन करूं साध्य आसा. तांकां हुन कसले आहार तयार करून दिवचे गी, तांकां न्हांवच्याक गी कसले वेवस्था करची गी, न्हय तांगेला उंगवले तसल पुराय उंबोळण फूट करून दिवची गी, तांकां चमकूक बसच्याक कश्ट जाता जाल्यार तांकां हातां धरून येता येता व्हरची गी, नातल्यार तांकां एक लायक योग्य समय दिवची गी. अशें करून तांगेले आमी पळवण करता आनी तांकां मोग दिवका. केन्नाय मनशाक मोग दिल्यार ताजितले ताजे वयली तांकां कसलें नाका. तुमी दुड्ड दी, भांगर दी, आनेक दी, इंद्र पदवी दी म्हूण कोणाय नेमगिनाचे. एक मुष्टी मोग, मोगा खातीर प्रती एक जीव हें करता, कसलें एक जीव सोडता म्हणटा पळय तशी आमी एक मुष्टी मोग कोणाकय दिल्यार ताजितले व्हड विशय आनेक ना. त्यातून आमी चेडवांक तशी मालगड मनशांक आमच्यान साध्य जावं तितले निश्कळंक जाल्लेली एक मोग आमी दिवका. तेन्ना तें घर छंद जाता, नंदन जाता म्हणलेले आशय. घर घरांत आमी प्रीती विश्वासाचे बंधन बांदुया. हय, प्रीती विश्वासाचें एक बंधन आसूं. तशें आसल्यार मात्र त्या घराक परतून येवया म्हूण ते सदस्य दिसूं. नाजाल्यार तांणी काम मेळूं खंय गी परगांवां गेल्लेची आपास नाका बा ते घरा वच्चे, थंय गेल्यार आम्म फडफड येता, आन बिश्टा येता, नातल्यार आनी कसं गी म्हणून चेडू बाळ केन्ना लेखताची म्हळ्यार तांकां थंय प्रीती विश्वासाचें एक बंधन थंय ना जाल्यार कोणय परतून घरा येवच्या इच्छा पावनाची. त्यातून घरांत आमी एक प्रीती विश्वासाचें एक बंधन बांदिलें म्हूण जाल्यार ताजे सदस्य केन्नाय वर्सा एक वेळा पुणे, नातल्यार खंय विदेशाक गेल्यार पुणे वर्सागी 2 वर्सां एक वेळा गी परतून घरा येवचे, घरा सदस्य मेळचे, तसले खंडीत तांणी करताची. त्या विशयान तांणी मागशी सरनाची. आमी आयकताची तो काम मेळून मुंबय गेल खंय, न्हय कलकत्ता गेल खंय, न्हय आनी खंय गेल खंय, परतून येयन खंय हांगा प्राय जालेले हावस बापूस तागेले वाट पळोवन बसले खंय म्हूण सांगून. आमी भोवशा त्या चेडवांक असल एक प्रीती विश्वासाचें बंधन आमी बांदीन की म्हूण दिसता म्हाका. त्यातून तांणी मागशी येनाची गी कसा गी. त्यातून केन्नाय घर घरांत प्रीती विश्वासाचें एक बंधन बांदुका आनी सहनशील जावका. खंय एक ते कुटुंबा सदस्यान कसली एक चूक केली तेन्ना
ಒಟ್ಟೂ ತಂಕ ಬಿಷ್ಟಾವಚಿಗಿ ಮಾರ್ಚಿಗಿ ತೇಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾಕ ಥೋಡೇ सहनशीलता आम्ही वाढवून घेऊ का? तांगेली चूकी माफी करची मन दाखवू का? सहनशीलता म्हळ्यार त्याची माफी करचे. क्षमे इतली व्हड आनी खंयचेय ना. तशी चूकी केलेली एक चेरडाक एक माफी कोर न्हू. ताका प्रितीन तूं पळयलें म्हूण जाल्यार ते चेरडू केन्नाकय घर घर म्हणू लांबत आसता. त्यातून तसल एक बंधन आम्ही बांदू का? कोंकणी जनपद भव्य संस्कृतीचे राखवण आम्ही करूया. वय आमगेली एक संस्कृती आसा. आमगेल घरांतू आमी कशी चलताची सकाळ उठावन रातताय, नातल्या वर्सांतू अमकी परब आमी कशी आचरण करताची, नातल्यार आनी कसले आमगेले व्यारू व्यवहारात संदर्भार आतां दिवाळी परब म्हळें तेन्ना आमी कसा करताची धनलक्ष्मी पूज म्हळें, नातल्यार कृशीक लोक आसल्यार ते हाका गोरवां पूज करची न्हय. कसलेय आमगेली संस्कृती आसता. आमी सांगची काणयो आसताची जानपद, आमगेले उमण्यो, आमगेले खंयचेय लोकवेद म्हळ्यार आमगेले पद, चेडवां आमी पाळण्यांक घालतना सांगचे पद घी न्हय. कसलेय आमगेले संस्कृतीचे खंयचेय विचारू आमी ते मुखार सून व्हरता. ते कित्याक म्हळ्यार ते आमगेले आवस बापूले तांगेले हक्का जातना थंय अखेर जावचे न्हय. ते आमगेले थ्रू आमगेले चेडवांक, आमगेले चेडवां मुखांतर तांगेले चेडवांक तशी ते मुखार सून वचून आमगेले कोंकणी जनपद संस्कृती म्हणलेली एक अमूल्य मोलादीक एक संस्कृती ते वाडून वचूं ताजी राखवण आमी कोरका. आमी ते राखनी म्हूण जाल्यार ते ताजींतल्यान नाश जावन वता. मागीर पाय आमगेले चेडूं खंयचेय एकाक संबंद पावनातील तसले चेडूं जाताचे. तांकां एक मानसीक जाल्लेली एक भद्रता, मानसीक जाल्लेली एक सूख पुराय असल संस्कृती दिता. आमगेले घराचे एक खंयचीय समारंभ आमी सगळ्यान मेळून करची तसले एक समारंभ, तांत भाग घेतना मेळची तसली खुशी भायर वचून दोस्तांगेर वटू करची तसली पार्टी निमित्त खंडीत मेळना. तशी आमगेले कोंकणी जनपदाचे एक भव्य संस्कृती ते राखवण करका आनी ते मुखार सून व्हरका म्हणलेले एक विचारूय हे कवनांत व्यक्त जाला. तशीच हांव सांगलें युगादी आचरण केल्या. युगादीक आमी संवसार पाडव्याक कोडबेव आनी गोड भरसून खावची एक संप्रदाय आसा. म्हळ्यार जिवनांतू कसलेय चांग आनी वायट दोन्ही समचित्तारी स्विकार करचे तसले एक मनस्थिती आमकी येवका म्हणले खातीर कोडू आनी गोड हे दोन्ही भरसून खावची तसले एक संस्कृती आमगे संवसार पडवे दिसू आमी आचरण करताची. तशी कोडसाणी गोडसाणी दोन्ही भरसून समरस हाडया आमी एक मेळीन गावया. आमी सगळ्यांनी मेळून एक मेळीन आमी एक एकतेचें एक गायन गावया म्हणून त्या संदर्भार म्हळ्यार सुमार 17 वर्सां फुडें हांवें ते GSB महिला वृंदाचे रुप्याळे उत्सवा खातीर ही कविता हांव बरयलेली. ही कविता कशी फुल्ली वाडली म्हणलेले काणी तुमी आयकलीची. हे कवनाक श्रीमती वसंती आर नायक हांणी छंद करून राग बसयलेलो आनी सुमार 25 भयण्यो GSB महिला वृंदाचे सदस्यांनी तांणी बसून राबून हे पद गायलेलें. अर्थांतू सुमार एक 15 वर्सां प्रायेची कुमारी अपर्णा प्रभू हांणी हे पदाक राग बसयलो. तांणी अनेक राग घालो हाका. तशी वरस वता 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 दुसऱ्या रागार ही कविता मुखार येता आनी आमगेले कुटुंब जीवन कशी आमी उन्नत करूं चंद करूं म्हणल विचारू परत परत दुसऱ्या रागार आमगेले मुखार येवन प्रकट जाता. हे कार्यक्रम हांगाक अखेरी करता. ही कविता तुमकां कशी लागली म्हणून अवश्य तिळसिया. येवचे हप्त्यांतू अनेक कविता संगात हाजर जाता. नमस्कार.